कोणाकूच भायराय नासतना उक्त्या मनान सगल्यांक वेंगयतालो ह्या विशयाचेर आमी नियाल कोत्ता। मान्योत आग्नेल सदांच उक्त्या मनाचो, सगल्यांक योगार दिवपी आनी मोयपासान वेगोवपी आसलो। उक्तेपणान जियेल्यारूच मोग स्पश्ट दिसून येता। समाजाक एकठांय दवरपाचें हें पयलें पावल। मान्योत आग्नेल एक बरो गवली आसलो। आपल्या लोकांक मेळूंक तांचे आयकून घेवंक तो आयतो आनी तयार आसलो। तांच्या सुखा दुखांत वांटो घेतालो आनी तांकां आदार दितालो आनी तांकां क्रिस्ता बऱ्या गवळ्या सोरशी व्हरूंक जाची देख घेवंक ताणें प्रयत्न केले। आपली सेवा करूंक न्हय बगोर दुसऱ्याची सेवा करूंक तो सदांच वावुरलो। येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात। मिसाची इंतेसावा दिनवासनेचे मीस बेनिडिता फेर्नांदीस आजोसी बोरी भलायकी आनी शिकपाक बोरी येश मेळूंक मागता क्रिस्टेल फेर्नांदीस मेर्सेस जल्मा दिसा दिनवासता आनी बोरी भलायकी मागता इजाबेल आफोन्सो आगासाई फामिलीक बोरी भलायकी मागता कामिलो गोन्साल्वीस आगासाई फामिलीक बोरी भलायकी मागता कास्मिरो डायस आगासाई फामिलीक बोरी भलायकी मागता आल्कांत्रो फेर्नांदीस आगासाई फामिलीक बोरी भलायकी मागता लिओपोल्दिना सिल्वेरा आगासाई फामिलीक बोरी भलायकी मागता जोकिना ट्रावासो आगास बाती फामिली बोरी भलायकी मागता मारिया कार्दोजो मोर्जी।
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुम्याचे सुख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आज मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो 5वो दीस. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल उक्त्या मोनाचो येवकार दिवपी आनी सगल्यांक वेंगोवपी. आमकां क्रिस्ता सारके खुशाल उक्त्या मोनाचे सगल्यांक वेंगयतले जावंक गरज. आमच्या जिवितांत मानिवंत आग्नेल उक्त्या मोनान दुसऱ्या मोगान वेंगयतलो एक देखीवंत नमुनो. ताचे सारकेली जावंक आमी वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आयचो दीस देशाचो कारभार चलयतल्या सिव्हिल लिडर्सां पासत भेटयला. तांणी प्रमाणीकपणान आनी निस्वार्थी मनान आपले पोरजेची सेवा करूंक आनी आमच्या देशांत भावपण आनी एकवटाचे बांदपास घडोवन हाडूंक वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोल आनी कृपा ह्या मिसा भेटेंत मागुया. भाव भयणीनो, जायते फावट आमच्या जिवितांत आमी सगल्यांक वेंगोवपी येवकार दिवपी मनशां जावंक घोडे चुकल्या. देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. आनी सगळे काल्तिकायेन म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो, सगळीं हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. पासत बाय घेवन सदांच संकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आयचो विशय मनान धरून आज ही केरीत मागणी आमी सर्व लोकांची उदरगती पासत करता. ओगेपणान आमचें सोणेकल्यांचें तेसांव बापाक आमी उबारुया. देवा, सोर मनशांच्या बापा, सर्व लोकांक एका मुळातान उपसोवन आनी एकठांवन एक मनशाकूळ तूं घडोवन हाडटाय. सगल्या मनशांचीं काळजां तुज्या मोगाच्या उशान पेटय आनी आपल्या भाव भयणीची उदारगत जोडच्या अत्रेकांनी भर. सगल्यां खातीर तूं दिताय ती पुस्कोळ देणी फावो ते परी वांटून घेवन दर एका मनशाचे सुदारणेक उपकारूं आनी सगळे जाती वर्गाचे वेगळोचार आनी भेद काडून उडोवं. मनशा समाजान न्यायनीत आनी प्रामाणीकपण राज करूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव
दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपोटे सेवेंत तांच्या विद्वांचेर विसोर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगल्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी बाबा भयणीनो तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जानवायेन बोल्लोल्या 7 जाणांक वेंचून काडात. हें काम तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर परगटच्या कामाक लायतल्या. ही येवजण सगळे सोबेन मानून घेतली आनी बावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बोल्लेल्या इस्तेवाक वेंचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी आंत्योकेच्या 9 शिसा निकलावाक. हांकां तांणी धर्मदुतां मुखार व्हेले आनी हाणें मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुजाल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुष्कळ याज्ञिकांनी पर्यान बावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सगलीं म्हणुया, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उलास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोदगितां गायात. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो, तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानो दितलो. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespor तुमचे सोव्या आसूं. सुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पास्कांचे पोरबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसल्या आपल्याचो
सदांच मोग केल्लो, पूण आतां सुपुर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे रात जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावांच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनान घाल्लें. बापान सोगलें आपल्या हातान दिलां. आपूण देवा थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणावेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाळ बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमाळाक पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सोर्शे गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका पोर्तिपाळ केलो. हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका पोर्तिपाळ केलो. हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून पोर्तिपाळ करून म्हणलें, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हय, बोगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धू. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितोळ आसा. तुमी तर नितोळ आसात, पूण सोगले नांत. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सोगले तुमी नितोळ नांत. तांचे पांय धुवन जातूच आपलीं आंगवस्त्रां घालून जेजू आपले स्वातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी स्वामी म्हणटात आनी तुमी सारके उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी स्वामी. म्हणटूच तुमचो स्वामी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, एब्राहिम लिंकन अमेरिकेचो राष्ट्रपती आसलो तेन्ना ताका कांय विरोधी आसले, कांय दुस्मान कशे वागतले मनीस आसले. आनी असले परिस्थितींत एक फावट ताच्या एका अधिकाऱ्यान ताका अशें म्हणलें, मिस्टर लिंकन, तूं अमेरिकेचो राष्ट्रपती, तुका इतली पदवी आसा, तुका इतलें नांव आसा, तूं इतलो नांवलौकीक आसा, तूं तुज्या ह्या थोड्या दुस्मानांचो भस्म कित्याक करिनाय? वाय डोंट यू डिस्ट्रॉय योर एनिमीज? आनी तेन्नाकूय लिंकनान जाप दिवन अशें म्हळें, I have already destroyed my enemies. हांवें म्हज्या दुस्मानांचो नाश केलो. आनी तेन्ना त्या अधिकाऱ्या मुखार एक प्रश्न निर्माण जालो आनी ताणेंकूय ताका विचारलें, हाव, कशें, वेन, केन्ना? आनी लिंकनान जाप दिवन म्हळें, I have destroyed my enemies
by making them my friends. हांवें म्हज्या दुस्मानांचो नाश केलो, तांकां म्हजे इश्ट कशें मानून. म्हजे नदरे मुखार म्हाका दुस्मान नात, म्हाका सगळे इश्ट, म्हाका सगळे मनीस एक सारके. भाव भयणीनो, हो मनीस सगल्यांक एक नदरेन पळोवपी, एक सारके वागोवपी. आधुनीक काळार आमच्यान म्हणून येता आमचो पाप साहेब आमकां सगल्यांक असल्या मिसावांत एक नमुनो, सगल्यांक वेंगोवपी. पाप साहेब जाला तेन्ना मेरेन ताणें ल्हान ल्हान कोरण्यो केल्यात आनी तातूंतल्यान एके भाशेन आमकां जायती देख दिल्या. आमी जाणाव एक पावट ताका एक विद्रूप जाल्लो, रुपूच कसो नासलेलो मनीस भेटलो आनी ह्या मनशाक ताणें वेंग मारली, ताचो मांव घेतलो. एक पावट थंयसर राकोणदार आसलो, तो जोरान फडफडटालो आनी असल्याक ताणें एक कोदेल हाडून बसयलो आनी आपणें वचून एक सँडवीच आनी कॉफी ताच्या हातान घाली. आनी हालींच आमची परिशद जाल्या, थंयसर ताणें आनीक एक वस्त केली. ज्या मनशांक घरदार नासलें, जी मनशां रस्त्यार आपलो दीस सारतालीं, तांकां सगल्यांक एकठांवन तांचे बरोबर ताणें एक जेवण केलें. सगल्यांक वेंगोवपी, सगल्यांक येवकार दिवपी. भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां हेच दिशेन आमचें मन ओडून व्हरतात. आयचें पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें आनी थंय आमी आयकलां कोण भाशेन ग्रीक उलोवपी जुदेव लोकां सवें तोडीबो ओनी चलताली. दिसपोटी जेवण वांटपाचे सेवेंत तांच्या विधवांचेर विसोर पडटालो आनी हो तोंटो ते धर्मदुताशी दवरतात. आनी धर्मदूत बरे भाशेन हो तोंटो सुटावो करतात. ते म्हणटात, देवाचें उतर परगडचें सोडून जेवण वांटपाची सेवा आमकां बरी सोबना. आनी ह्या पासत ते आनीक फुडारी विचून काडटात आनी हे भाशेन सगल्यांक ही सेवा मेळचे पासत एक निच्यो करतात. हाच्या शिव वर्तमानान आमी आयकलां जेजू शिसांचे पांय धुता, सगल्यांचे धुता. आपलो मोगाचो शीस आसलो ताचे धुता, आपणाक नेगार वेतलो त्या पेद्रूचे धुता, आपणाचो घात घेतलो त्या जुदासाचे धुता. ताच्यान म्हणूं येतालें, तुमी म्हाका नेगार वेतल्यात, तुमी म्हजो घात घेतल्यात, तुमचे पांय हांवें कित्याक धुवचे. जेजू सगल्यांक वेंगोवपी, सगल्यांक एक सारके नदरेन आपल्या जिवितान येवकार दिवपी. ह्या वर्सा आमकां आमच्या आर्सविस्पान गवळीक चीट बरयल्या आनी थंयसर सुरवेकूच तो आमकां उगडास करता. 3000व्या पवीत सभेचें सोपोन कितें, आनी तो म्हणटा परिशदीक सभा जावपाचें. आनी परिशदीक सभा म्हळ्यार सगलीं सांगाती चलतात, सगलीं बरोबर वावरतात, सगल्यांक एक सारको मान आसा, सगल्यांक एक सारको वावर ओ मिसांव आसा. आनी त्या फुडें तूं आमकां जेजूची देख दिता. तो म्हणटा जेजूचें फुडारीपण कसलें, जेजूचें फुडारीपण सगल्यांक बागा घेवन फुडें वचपाचें. जेजून कोणाकूच आपल्या जिवितान भायर रावंक ना. परतेन जाल्यार ताणें पातक्यांक वेंगयलीं, खोडकारांक वेंगयलीं, दोन वसूलदारांक म्हत्व दिलें, दुसऱ्या धर्मांच्या मनशां बरोबर तो चल्लो, तांच्या गोरजांक पावलो. आनी हे भाशेन ताणें सगल्यांक वेंगयलीं, सगल्यांक आपणायलीं. आयचो विशय मान्यवंत आग्नेलाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून हेंच आमी करूंक आमकां आपयता. मान्यवंत आग्नेल कुमटा
हे फिरगोशींत आपले मुनियारपण चलयतना एके रातीकूय कांय जाण सोरोप येवन थंयसरलीं दारां दोडावंक लागले आनी मान्यवंत आग्नेलान तांकां दार उगडलें. हे मनीस इगोर्जेचो हिशोब मागताले आनी मान्यवंत आग्नेलान सगलीं हिशोबाचीं पुस्तकां मेजार हाडून दवरलीं आनी तांकां अशें म्हळें, तुमी हे फिरगोजेचीं फिरगोजकारां, तुमकां हक आसा हे फिरगोजीन कितें घडटा, हे फिरगोजींत दुडू कशें मोडटात ते जाणा जावं. हीं आसात पुस्तकां, पळयात. आनी आतांची ल्हानवीक वागणुके वरवीं ह्या मनशाचें जिवीत बदललें आनी ताणींकूय ताचें भोगसणें मागून ते फिरगोशींत अदीक बरे भाशेन आपलें मुनियारपण फुडें व्हेलें. मान्यवंत आग्नेल दुर्बळांक पावपी, दुसऱ्यांक भेट करपी आनी कसलोच वेगळोचार करिनासतना दुसऱ्यां बरोबर चलपी. आज हो विशय नियाळटना आमी कितें करचें? वो दुसऱ्यांक वेंगोवपी, दुसऱ्यांक एक सारकेपणान लेखपी मनीस कितें करता काय? पयले सुवातेर असल्या मनाचो मनीस दुसऱ्या थंय देवाचो रूपकार पळयता. आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक सांगता, देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आपल्या रुपण्याचो रचलो. जे भाशेन हांव म्हजे सवें देवाचो रूपकार पळयता, तेच भाशेन हांवें दुसऱ्या सवें देवाचो रूपकार पळोवंक गरज. तेन्नाच हांव दुसऱ्यांक वेंगोवपी, दुसऱ्यांक येवकार दिवपी जेजूचो शीस जातलो. दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांक बरे भाशेन मानून घेवपी मनीस दुसऱ्यांक मनीसपणाचो मान दिता, दुसऱ्याचें मनीसपण उखलून दवरता. आज आमी जाणाव मनशाक कितलो उणो मान. आज कितली मारामारी, झगडीं झुजां, मनशाचें जिवीत इतलें सवाय जालां काय दिसता. कोणूय मनीस तो जावं, खंयच्याय धर्माचो तो जावं, खंयच्याय गांवचो तो जावं, खंयच्याय भेसाचो तो जावं, जेन्ना हांव ताका मनीसपणाचो मान दिता, ताचे सवें हांव एक भाव वो एक भयण पळयता, तेन्ना हांव मान्यवंत आग्नेला भाशेन दुसऱ्यांक म्हज्या जिवितान येवकार दिता, दुसऱ्यांचें मनीसपण हांव उखलून दवरतां. आनी तिसरे सुवातेर जेजू आयच्या शिवर्तमानांत आमकां देख दिता. आमची सेवा न्हूच आमकां बरें कोत्तेल्या पासत, पूण आमची सेवा आमकां बरे भाशेन लेखिनात, घडये आमची दुस्मान कशीं जीं येतात तांचे पासत. आनी पवित्र पुस्तकान पर्यान तो आपल्या शिसांक म्हणटा, तुमकां बरें कोत्तेल्यांकूच तुमी बरें कोत्तात जाल्यार तुमी व्हडलेंशें कितें कोत्तात? तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात, तुमकां वायट कोत्तल्यांक बरें करात. तेन्ना आमी दुसऱ्यांक येवकार दिवपी, दुसऱ्यांक आपणावपी जेजूची खरी पाटलावदारां जातल्या. भाव भयणीनो, आज ह्या मिसांत वांटो घेतना जेजूची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून मान्यवंत आग्नेलाची वागणूक आमच्या जिवितान आपणावन आमी आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक येवकार दितोलीं, दुसऱ्यांक वेळ दितोलीं, दुसऱ्यांक जागो दितोलीं आनी दुसऱ्यांक मानान लेखतोलीं. खरी क्रिस्ती भावार्थी जावंक कोतकोत्यान मागुया. उबी रावया आनी कांय आमची मागणी ह्या वेळार भावार्थान बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी
मान्योत आग्नेलाच्या जिविताची देख घेवन ताचे सारके उदार मोनाचे भेदभाव करिनासतना सगल्यांक येवकार दितले आनी सगल्या पासत वावुरतले फुडारी ते जावं बापाची कृपा तांकां मागुया. मान्योत आग्नेला भाशेन आमी सगळीं हास्त्या तोंडाची आनी उदार मोनाची जावं आनी दुसऱ्यांक येवकार दिवंक आमच्या काल्साची दारां सदांच उक्ती दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या देशाचे शांतिकाये आनी उदरगती पासत मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजांत आसलोले वेगळोचाराचे बांदपास मोडून उडोवंक निस्वार्थी मोनान आपले पोचेचे बरेपण पळोवन आमच्या देशाची खरी उदरगत करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. गोजेवता आनी समाजांत भायर रावल्या बासत आमी मागुया. आमी आमच्या उक्त्या काल्सांत तांकां मानून घेवंक गोजेक सांपडलोल्यांक आदार दिवन देवाच्या मोगाची हातयारां जावंक बापाची कृपा मागुया. मान्योत आग्नेला पोरी आमी मोगाच्या आनी शांतीच्या मार्गार चलूंक आनी मान्योत आग्नेलाचो सांतकरणाचो प्रोसेस आमच्या मागण्यांनी बेगीनूच संपूर्ण नायक पावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आज आमी कसली ना कसली गरज घेवन ह्या जाग्यार आयल्यांत ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. भोव दयाळ बापा, उच्चारून आनी काळजाच्या ओगेपणांतल्यान तुजे मुखार दवरलेल्या आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक
आमचे नाके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ दयाळ बापा तुका उलो मारतोल्यांचे मागणी आयक आनी तुजे पवित्र सभेचें देणें मानून घे. तुजी आपणायलोलीं भुरगीं करता त्या पवित्र आत्म्यान सगल्या मनशांक भर. ओनीत आनी सर्व तरेची अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं सोंपोवन मनशा समाजांत शांती समाधान राज करूं आनी सगल्यांचें एक कुटुंब जावं. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आय बातां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रचलां. वेळ काळ सगलें तुवेंच थारायलां. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाकाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार ताका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड पोरगो तुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. बापा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा
आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर प्रिती मोगान तिका वाडोई. पुनर्जीवनपणांचो बरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागुरींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. अशें आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन दोर्म दोतां आनी सोर्बकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमी परिशोधीक वाट चलतना जेजूच्या पावलांनी चलूंक आनी मान्यवंत आग्नेलाचे देखीन सगल्या मनशांक आमच्या जिवितान आमी मान दिवंक आनी वेंगोवंक आमकां कृपा मागून जेजून शिकयल्ले मागणे बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक पळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोशियेताय राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आपल्या जिवितान सगल्यांक येवकार दितलो, सगल्यांक वेंगोयतलो जेजू. ताच्या जेवणान वांटो घेतात ती आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुजे एकाच त्रान म्हाका भलायकी मेवतली. जेवणाक या बाबून खुशी बसत ओजा गुडी राखतात खुशी दाद
मोचे कुडी वांगडा तुमचे किल्लांक दिया मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पिळून दिया मोचे कुडी वांगडा तुमचे किल्लांक दिया मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पिळून दिया जेसू जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे जेसू जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे तुमची भूमी जायली गाड्यान गावात शाळान उपास तापास करतात तांचो उस्कोल करात तुमची भूमी जायली गाड्यान गावात शाळान उपास तापास करतात तांचो उस्कोल करात जेसू जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे जेसू जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे ओनी कोकतां कितली ओडून चेपल्यां कितले मोजेच काळीज धरून सोदून उखलून वचत ओनी कोकतां कितली ओडून चेपल्यां कितले मोजेच काळीज धरून सोदून उखलून वचत सगळीं आमी दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा ताचेशी आमी उलोवया दिनवासुया वाखाणुया सगल्यो आमच्यो गरजो ताका आमी सांगुया उबी रावया प्रार्थुया देवा मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितोल्या एकाच उंडयाचें पोसण आमकां मेळ्ळें आपली स्थिती गोत वयर काडूंक सोदतल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो ती न्यायनीत मेळूंक एकवटाच्या संस्कारा वरवीं खोऱ्या आनी निस्वार्थी मनान आमची काळजां भर हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेसूचे नांवी आमेन बसूया प्रितीच्या बाबून्यानो तुमचें मागण्यांचें मोन त्याग सॅक्रिफीस ह्या दोंगरार येवन मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरणा पासत मागूंक आमकां स्फूर्ती दिता आमकां उत्तेजन दिता अशेंच तुमी मानेवंत आग्नेला सारकी बागीवंत जायत वचूंक तुमच्या जिविताच्या मार्गार निराशीपण सोडून पातक सोडून वायटोवें जिवीत सोडून देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक तुमी तोजवीत करतल्यात आनी आमी तुमचे पासत मागतल्यात हे मीस भक्तीन समोरमतल्या मुखेल यादनिकाक सेंट पायस 10 ओल्ड गोवा आसलेल्या पास्टरल इन्स्टिट्यूट हाचो दिरेत्तोर पाद्री सिमियांव फेर्नांडीस हाका आमी काळजांतावन दिन वाचता तुमच्या गोवळीक वावरान सदांच सुफळ जावंक मानेवंत आग्नेलान तुमचे खातीर सदांच मागचें तशेंच सांगाती मीस भेटयतल्या पाद्रींक
पाद्री रॉक द कॉस्टा कोपेलांव सांत सेबास्तियांव कोपेलाचो फोंतानाश तशेंच पाद्री मारियान त्रवासो सेमिनरी निवास दुलेर हांकांय आमचे दिनवास ह्या नोवेनाच्या मिसांत मानिवंत आग्नेलाच्या भुक्तीन बरोवन तुमी वांटो घेतलो म्हूण कांय कळोवण्यो पिडेस्तांचेर मागणे 2 मिसां उपरांत इगोर्जीन जाता एक नवी सीडी ऑडियो सीडी पाद्र आग्नेल आमचे इश्टा वायस पोस्टुलेशन खात्यान उजवाडाक हाडल्या बँड स्टँडांक ती विक्रेक मेळटा आमच्या पिलार संस्थेंत पाद्री जातेल्यांक स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार बर्सस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेळचें 2024 वर्साच्यो इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी जातूंत 2 दिसांची वाचपां आनी नियाळ आसात ते बँड स्टँडांत आनी पुस्तक शाळेच्या भायर मेळटात कोंकणी बायबल डायरी आमच्या संस्थेन उजवाडाक हाडल्या तुमकां स्फूर्ती दिवंक 2 दिसाक आमच्या मायभाशेन देवाचें उतर वाचूंक सांसपूंक नियाळूंक तुमी ही बायबल डायरी घेवची आनी तुमचें ओत्मीक जिवीत तुमी उंचल्या मार्गार पावचें म्हूण आमचे आवडे नोव्हेंबराच्या 17वेर सकाळच्या 10 वरांचेर मिसार आमी खेरीत भाशेन 10:30 वरांचे मिसार आमी खेरीत भाशेन पिडेवंतां पासत मागतले हांव पवित्र साक्रामेंताची बोजणी आसतली ह्या मिसा उपरांत पवित्र तेलाची मागणी तशेंच डेलिव्हरन्स 10:30 ते 12 पर्यंत ही विधी जातली मुखेल यादनीक पाद्री कायतान दोराद पाद्रीगार बिचोलेचो ही सगळी 1.5 वरांची सेवाधर्मीक कार्यावळ चलयतलो सगळ्या जाणट्यांनी पिडेवंतांनी ह्या मिसान भाग घेवंक जाता तुमचे खातीर आमी सगळ्यो सवलत्यो तयार दवरतले व्हीलचॅर कोणाक जाय तर ती तुमी वापरूंक जातात सोबार व्हीलचॅर आमी हांगा दवरतले मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरणा पासत मागूंक नोव्हेंबराच्या 17 तारखेर हांगासर नायट विजील आसतलें रातचे 9 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता हें विजील चलयतलो ब्रदर एडमंड एसोसिएशन ऑफ क्रुजेडर्स फॉर जीजस एंड मॅरी हांचो पंगड यात आनी मागात मानेवंत आग्नेल बेगीनूच सांज जावं आयज 10:30 ते 11 आनी 5 ते 5:30 आनी फाल्यांय ह्याच वेळार सिमिनारींत आमच्या शुभम जीण आश्रमांतले पाद्री ध्यान मागणें अणुभव तुमकां दितले असल्या मागण्याचो फक्त अर्दें वर आतां सकाळीं आनी अर्दें वर सांजचें तर तुमी ताचो फायदो घेवंक जाता कोणाकूय ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक जाय तर टोनी डायस पोंडातावन आपल्याक मेळ्ळलो उपकार सांगता मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन मेळ्ळलो उपकार 1.5 वर्स पयलें हांव जेवणाक बसलोलो आसतना म्हाका कितें तरी जालें आनी हांव सकला पडलो दोतोराक दाखयल्या उपरांत स्कॅनिंग करूंक लायलें गमन आयलें की काळजाक 4 बुराक आसात म्हूण हांव सिधीदा भायर पडलो कांय वेळान आनी टॉयलेट करतना रगत व्हांवतालें दोतोरान म्हाका 2च वरां दिलेलीं जिवंक आनी दोतोरान म्हज्या बायलेक सांगलें की तुमच्या देवाक उलो मारात म्हूण ना तर तो वांचचो ना तेन्ना म्हजे बायलेन भावार्थान मानेवंत आग्नेलाक फुडें घालून देवा लागीं मागलें म्हाका बरो कर म्हूण आनी बरो जाल्यार हांव तुजो उपकार परगट करतली म्हूण आनी अजाप म्हटल्यार त्याच दिसाक हांव बरो जावन परतो सिद्धीदान आयलो हांव सामको बरो जालो आनी त्याच दिसा दोतोरांनी म्हाका डिस्चार्ज पर्यंत केलो आनी दोतोरान म्हाका कांयच वखदां पर्यंत फुडें घेवंक पडचें ना अशें आस्वासन दिलें हांव मानेवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच सांज जावंक मागता आतां आमी सगळीं उबी रावन उपकार मेळूंक मागणें म्हणुया आमी हांगासर देवा लागीं आमच्यो गरजो आमचे फावोर मागूंक आयल्यांत बरोच बोर आमची पिडा काडची
नो पयत करची म्हूण आमी देवा लागीं मागूंक आयले हांव मानवत आग्नेलाच्या मजतीन. तर ह्या वेळार आमी न्हय आमचेच पासत पूण कोण आमच्या शेजाऱ्याक हॉस्पिटलांनी कोश्टवतात वळवळटात गंभीर परिस्थितींत आसात तांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा तांकां हे वेळार आमी उबारुया आनी मानिवंत आग्नेलाच्या हातांत घालुया. ताणें देवा लागीं मागून तांकां बेगीनूच पेकोवणी दिवंक. दोनी वाटेन स्क्रिनाचेर हे मागणें आसा म्हणटकूच सगळीं आमी सांगाता ही मागणी करतले व्हडल्या ताळ्यान काळजाच्या खोलायेंतावन आमी मागुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार आतां तुमच्यो गरजो सांगात. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवंत आग्नेलाक बागीवंताचो मान मेळूंक मागुया. व्हडल्या ताळ्यान हे मागणी आमी करुया. ओगणीच काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोदी कोर आमचे पासून उपकार मागता. भायर आसात दुसऱ्या मिसाक आयिल्लीं आसात तांणी थंयसरूच रावचें. माटवांत आसात तीं भायर सरल्या उपरांत निमण्या गिता उपरांत तुमी भितर सरचें. हे भाशेन बरी मांडावळ सांबाळची आनी ज्या कोणाक पिडेवंताचेर मागणें जाय तांणी इगोर्जेंत वेचें. निमण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं तकली बागावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मान्यवंत आग्नेलाचे देखीन सगल्यांक वेंगोवपी येवकार दिवपी जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.